अशी ॲम्ब्युलन्सी आम्ही सुरुवात केली जेन्ना हांव खासदार आशिल्लो 97-98 ते वेळार हांवें जवळ जवळ 58 अर्सवेन ॲम्ब्युलन्स दिल्यो. सगळ्या हॉस्पिटलांक इवन जीएमसीक हांवें दिल्ल्यो, फायराक दिले, पुलिशेक दिले, सगळ्या हितून दिले तेन्ना कांयच नाशिल्लें. आनी तेजे नंतर मागीर आनी कोणी मागीर लोकांनी दिले आसतल्यो, पूण हांवें त्या सुरवात केल्ली. आनी तेजे पयलू आनी एक हांवें ॲम्ब्युलन्स घेतली एमजी पाटील लागून. आनी तेजे नंतर मागीर आमी ॲम्ब्युलन्स दवरल्यो. आनी मागीर आमी हेवूय घेतलेलें ते मॉर्ग, तेवूय घेतले आमी. तेवूय आमचे म्युन्सिपालिटी दिल्ले. म्युन्सिपालिटी काडून खंय कितें केलें खबर ना. मागीर म्युन्सिपालिटी मॉर्ग दिल्ले. म्हणजे हे अशें जे लोकांक गरजेचें, लोकांक उपेगूय सगळे तरेचे. आनी ते एमर्जन्सी जांकां गरज पडटा तांकां आमी ते सगळ्यांक दिल्ले. इतलेंच न्हू तर आमी सगळे मसणी बसून तेव्हा हांव खासदार आसतना हेल्प केल्लें आमी. पूण हय. आनी एक आमी दिल्ले केते लोकांक दिल्ली मॉर्ग, ती आमी हाडलेली बॉम्बेच्यान, ती दिली आमी. पूण आमी आतांचेच न्हू, आमी पयलूच्यान हे सुरवात आसा आमचें की आमकां गरज आसा, आयची गरज आसा आमकां. आयज चड गरजेचें आसा. लोकांनी सावध रावपाक जाय, लोकांनी काळजी घेवपाक जाय, डिस्टन्स दवरपाक जाय. हे सगळे तरेचे आमी पाळपाक जाय. आनी जेन्ना आमी हे पाळ्ळें जाल्यार सारकें, इवन दुकानाचेर आतां शॉपां सगळे ओपन आसा, डिक्लेअर केल्ले आसता सरकारान 7 ते 1 पर्यंत आसा. गर्दी करपाची गरज ना, सगळे लोकांक मेळटले. फक्त लोकांनी गर्दी करची न्हू. आनी वयत थंय गर्दी करपाची गरज ना, त्या लागून कोरोना वाडटा. आनी आतां तर कोरोना कमी येतलें जाल्यार आमचेरच आसा. कोरोना जर आमी कमी करतले जाल्यार आमचे जनतेचेर आसा, लोकांचेर सगळे तरेचे आसा. म्हणजे लोकांनी आमी हें पाळपाक जाय, सगळे तरेची शिस्त, डिसिप्लीन. आनी हे आमीच कमी करपाचें हें सगळे तरेचें. आनी म्हाका खात्री आसा जे लोक जे आसात हे खात्री आसा. आनी हेका कोरोना खातीर आमचे दोन आमी नवे ॲम्ब्युलन्स घेतल्या, न्यू घेतल्या आमी. नव्यो दोनी ह्यो आसा ओमनीच्यो, मारुतीच्यो 2 ॲम्ब्युलन्स घेतल्या. सगळे रेडी आसा. आनी ते आमचे हे दोगी भुरगे जे आसा, आदित्य आनी श्रवण जे आसा ते, मागीर मंगलदास पळयतलो, वैभव पळयतलो, आनी हो पळयतलो दुसरो आमचो अंकुश अल्टरनेटर तो पळयतलो. ॲम्ब्युलन्स आमी लॉन्च केला. आनी तुमी आतां पयला केसीस वाडलो. ॲम्ब्युलन्स रिस्पॉन्स टायम किंवा जितले केसीस वाडला ते ॲम्ब्युलन्स पावना. सो जाता तितले आतां चड ॲम्ब्युलन्सीस जाय आमकां. सो ते रिस्पॉन्स टायम कमी करपा खातीर सो आतां कस्टमर आमी 2 घेतली. हे आमी आमच्या WC हॉस्पिटल आसा थंय आमी कनेक्ट करता. तेंचे पण पेशंट आसा, मागीर वॅक्सिनेशन आसा, जे ओल्ड एज पीपल आसा, हे सगळ्याक हेल्प करपाक हे ॲम्ब्युलन्स आमी लॉन्च केला. मागीर तेजे ऑक्सिजनाचें प्रोविजन अजून आसतलें, पूण सद्या तेजे रेग्युलेटर मेळपाचो आमकां ते शॉर्टेज आसा. आनी समज आयडिया आसल्यार एक आमकां कोण मेडिकल स्टाफ दिलो जाल्यार ऑक्सिजनाचो पुरेपूर यूज जातलो. आनी हांव आनी अपील करपाक सोदता की जनरल पब्लिकाक की आज तुम्ही पळयलां आसता सगळ्या हॉस्पिटलांनी डॉक्टर स्ट्रेस जाला. डॉक्टर्स, नर्सीस, टेक्निशियन हे सगळे तेंचे लोड आयला. आनी तुम्ही बारीक आमी चिंतपाक जाय की ते पीपी कीट घालून 8-8 वरां रावतात. ते स्वेटींग जाता, ते डिहायड्रेशन जाता, केन्ना तांकां हेडेक जाता. हे आनी केन्ना केन्ना कितें जाता तांकां 24 वरांसूं काम करचें पडटा, 48 आवर्स सुद्दां. एकदां समज दुसरो डॉक्टर जो आसा तो समज पॉझिटीव जालो आनी कितें जालें तो लिव्हर असो खंय लिव्हर कितें जालें अशें म्हणजे सगळो पॉझिटीव जालो तो तेजी ड्युटी सुद्दां तांची करची पडटा. सो हे स्ट्रेस आमी डॉक्टराचे खरें आमकां म्हणजे आमी हे जे आतां जे आमी पळयता आजकाल काल पयले आजूय पयले लायन भरपूर लागता. ते मातशें लोकांनी मातशें समजून घेवचें की आमी डॉक्टर्स, नर्स, टेक्निशियन हे कंटिन्युअस पीपी कीट घालून काम करतात. सो तेंचे आमकां हें आसपाक जाय. तशेंच आनी फ्रंटलायन वर्कर आसा तेय काम करता, पोलीस आसा, बाकीचे गव्हर्मेंट ऑफिसर आसा ते तातूंत इनवॉल्व आसा. सो सगळे जे स्ट्रेस वाडटा आनी पूण आमी गव्हर्मेंट सगळें करपाक शकना. आमी आमची एक रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन सगळ्यांनी हेजे हातभार लावपाक जाय. मेन सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क घालपाक जाय, हात धुवपाक जाय, हे सगळें इम्पॉर्टंट आसा. आनी हांवें पळयलें की थोडे वॅक्सिनेशन घेतलें म्हणून 2 वॅक्सिनेशन घेतली, पूण वॅक्सिनेशन घेतकीर तूं रोखडें तुका एंटीबॉडीज अशें डॉक्टर सांगता ते प्रमाणे. आमी काल ऑनलायन आमी जे गोवाची फार्मासीज आसा
आमचे PS फार्मासी कॉलेज आसा राजाराम ताराबाई पांडे कॉलेज यांचे जोड पालवान आमी गोवा स्टेट फार्मासी कावन्सील यांचे जोड पालवान आमी एक सेमिनार घेतलो ऑनलायन तेन्ना थंय डॉक्टरान सांगलें आमी उलयता की नोट स्पिकर आयलो तेजे तो सुद्दां म्हणपा लागलो की वॅक्सिनेशन घेवन तूं एक 15 दीस तरी वचपाक एंटीबॉडीज तयार जावपाक पूण आमी म्हणपाक शकना की सेकंड वॅक्सिनेशन घेवन तुका डॉक्टर तूं भायर भोंवपाक शकना एक 10 दीस जाले तूं एंटीबॉडीज तयार जावपाक म्हणून आमी मातशें काळजी घेवपाक जाय